शापोरा कायसू लोकांचे उदकाक सामके हाल फाटले 20 दीस जाले शापोरा कायसूकारांक सारखे उदक येना। पीडब्ल्यूडीत फावटी मारून जाल्यो आमदार मंत्र्याच्या कानारूय घाले मात नळाक नेमान उदक ना तेनाच लायनमॅन खंय आपल्याक जाय तांकां उदक सोडटा। कितली वर्सां जाली ह्या लायनमॅन थंयच्यान हालच नात, तांचे ट्रान्सफर मारची म्हूण कायसूकार मागतात। शापोरा कायसू वाठारांनी नळांक धड उदक ना। 20 दीस जावन गेले लोकांक सारखे उदकच मेळना। लोक सामके बेजारल्यात। उठसूट पीडब्ल्यूडीचे हुमरे जोरोन जाले। पीडब्ल्यूडी आणि डब्ल्यूआरडी मंत्र्याच्याय कानार घालून जाले। कपडे बी सकयल बीन वयतात लोक आनी खंय वयता आपली आपली कोण कोण फॅमिली आहा थंय वचोन आमी काम करून आमचे हाडटा। आणि मेन म्हणजे बाय हांगा ना बाय ना बाय आमी नळाचेरूच डिपेंड नळाचेरूच डिपेंड आमी बाय बीन काय ना बाय आसलेली जाल्यार आमी खंय रडटली आसलेली बायचे तरी काडून यूज करूंक गावता। पयले 22 दिसान कशे सोडटाले आनी आता कित्याक पयली नो डेली येतालो आनी बरो येतालो नळ आता 22 दिसांक सारकेच आमकां सामकेच उदक ना। पळय तांकां आमी पयराच्या पयरा फोन करून सांग माझी रिक्वेस्ट ते म्हणटा कित्याक जाला पळयता म्हणटा आमी लोकां ते टांकयेन उदक ना होत नाल्यार मागीर फोन केल्या प्रमाणे प्रेशर कहो सोडटात ते नो आमी आतां कितें म्हणटा ह्या 15 दिसा भितर तर आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तेच सांगले न्हू कित्याक आमी म्हापसा वचोन हांव तर पर्सनली 50 फावटी तरी ऑफिसान गेला म्हापसा एसिस्टंट आनी ज्युनियर इंजिनियर तशेंच एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमचो सरपंचाक घेवन आमी कमीत कमी 10 फावटी गेले एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन इवन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडेन आमी 5 फावटी गेल्या तो आमकां बरें हें करता ह्या 15 दिसांक सॉल्व करता ह्या 15 दिसांक सॉल्व करता तरी आयज 6 म्हयने जाले हो प्रॉब्लमूच सॉल्व जायना। आमी तेच म्हटल्यार तांकां सगळ्यांक तशेंच बंदीर वाडयल्या तशेंच देवूळ वाडयल्या लोकांक घेवन एक्झिक्युटीव इंजिनियराच्या ऑफिसान वचून बसतले आमी जो मेरेन आमचो हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना पळय तो मेरेन। उदकाची भायले भायर चोरी चलता। लायनमॅनांची दादागिरी चल्ल्या। ते आपल्याक जाय तांकां उदक सोडटात। लोकांच्यो कंप्लेनी थंयच उरल्यो। तांकां ट्रान्सफर मारल्यारच खंय प्रस्न सुट्टलो। म्हणून हांव आमकां कितले फावटी हे मिडियाक हेका तेका आफोन आमकांय म्हणून टायम जावो न्हू तो दिवपाक सगळे हय तर चोरता हे जाता ते जाता। आनी म्हाजें एक अशें आसा जे नळाच्या हेचेर जे कोण पयलींचे 20-25 वर्सां पासून जे कोण दवरल्या पळय तांकां दुसरे कडेन ट्रान्सफर करून घालिना काय तो रूल ना काय हांगा तुमच्या हितून त्याच मनशांक इतले वर्सां एकाच जागेर दवरप म्हणजे सगळे गोष्टी कळटा पळय तांकां कोणाक पयशे दिवन खंय लायन सोडूंक जाय केन्ना बंद करूंक जाय कितें करूंक जाय ते कळ्ळें हांव कितें म्हणटा तें म्हणून तांकां न्हू 5-5 वर्सांनी बदलूंक जाय। पास केल्या ती कशी पास करता ते आहा त्याच दर आमकां घरांक उदीक येयना जाल्यार न्यू कनेक्शनां कशी पास करता। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। पणजेकारांक दर दिसा कमीत कमी 10 वरां तरी उदक दिवचें म्हणून काँग्रेस काय पणजेकारांक घेवन पणजेचो आदलो काँग्रेस उमेदवार गिरीश आल्तिनार पीडब्ल्यूडीचे हेड ऑफिसांत पावलो। प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक निवेदनूय दिलां। मागणी तडीक लागना जाल्यार खंय लोकांक घेवन तो रस्त्यार देंवतलो। पणजे बाय इलेक्शना वेळार पर्रेकारांत खंय पणजेकारांक 24 वरां उदक दितलें म्हूण सांगिल्लें। पणजेकारांक जे इलेक्शना टायमार 24 वरां उदक दिवपाचें परत परत प्रॉमिस करता पणजेचो आमदार जो 24 वर्सां जाली हांगा आमदार आसा गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आसा आनी आपल्या मतदारसंघाक सादे 2 वरां सुद्दां उदक दिवपाक हेका शकना। सो आमी पीडब्ल्यू कडेन रिक्वेस्ट करून थकले आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करून लोक थकलेले आसात। आयज आमी एक मेमोरंडम दिल्लो आसा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर जो आसा ताका की ताबडतोब कमीत कमी 24 वरां तुम्ही प्रॉमिस करीत आसात प्रत्येक इलेक्शनाक 24 वरां प्रॉमिस करता 24 वरां सोड कमीत कमी 10 वरां सुद्दां उदक आमकां जर दिलें सद्याक जाल्यार पणजेकार खूब खूश जातले। 24 वरां मागीर दियात तुम्ही पूण सद्या पयलीं कमीत कमी 10 वरां उदक दियात। 10 वरां उदक दिवपाची येवजण जायसर जर खूप लोक उदकाचे टँकर हाडटात आपल्याक ताण भागोवपाक ते पयशे तरी तुम्ही दिवन तांकां रिम्बर्स करचे आनी ताका सांगला आमकां एक टायमलायन दी की कितले टायम मेरेन तुम्ही हो प्रोजेक्ट करतले कारण 24 वर्सां म्हणून खूब सप जाली जाणटी सारकी बायलां पळय ती स्वता जावन येयल्या ह्युमन रायट्स तांकां ऑर्डर आसून सुद्दां तांकां गव्हर्मेंटान हें केलें तांकां जमनी फक्त तुमचें प्रेशर ना आनी तांकां अटेंड करना। सो ही सफरींग रायबंदर एरियेक सारकी प्रॉब्लम आसा आल्तीन एरियाची प्रॉब्लम आसा सांतिनेज एरियेक प्रॉब्लम आसा मळा एरियेक आसा सिटीन प्रॉब्लम आसा कांपालाचे प्रॉब्लम आसा बाजारान प्रॉब्लम आसा। इंजिनियर म्हणटा आपल्याक टायम दी आपूण एक 8 दिसान तुमकां टायमलायन दिता आनी आपूण म्हणटा तुमकां प्रॉब्लम सॉल्व करून दिता अशें आश्वासन दिल्लें आसा। आतां आमचेर एकूच होप उरला म्हणजे पीडब्ल्यूडी सपोज जर ते प्रॉब्लम सॉल्व आमकां दिना करना आमी परत रस्त्यार येवन जो मेरेन पणजेकारांचो उदकाचो प्रश्न सुटचो ना तो मेरेन आमी रस्त्यार देंवन आमी झगडत रावतले ह्या सरकारा कडेन आनी ह्या सरकार मुख्यमंत्री जो न्हिदला इलेक्शन जिखून येतकर तो न्हिदता ताका मागीर खबर नासता की पणजेच्या लोकांक उदक लागता म्हणून फक्त इलेक्शना टायमार ताका उदकाची याद जाता आनी तेजे नंतर तो विसरता।
सायन्स फिल्म फेस्टिवल मंगळारा आयनॉक्सांत सुरू जालो. ह्या फेस्टिवला वरवीं भुरग्यांक फुडें सरूंक नवी दिशा मेळटली म्हूण उद्देजक श्रीनिवास देपो उलयलो. 19 जानेर मेरेन आयनॉक्स आनी मेकॅनिक्स पॅलेसांत हो फिल्म फेस्टिवल चलतलो. I think the whole purpose of Sci-Fi 2018, which is wonderfully organized by the Vigyan Parishad Goa, is basically to ignite the young minds. And if you ignite the young minds through a science film festival, I think that's the right approach to get students imbibed into the culture of innovation and discoveries. Be it in defense, be it in marine technology, be it in space technology, be it in automobile technology, be it in aviation technology, any technology that you think today. I think one needs to make discoveries and inventions which will touch the bottom of the pyramid. सायन्स फिल्म फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक विज्ञानीक दृष्टिकोन मेळचो म्हूण यत्न जातले. Through this festival, we are going to inspire science, especially in young minds. But the main objective of this entire process is how to cultivate scientific attitude in young minds. Because with that scientific attitude only, we will be able to develop our own society and country. So I think we do have this object in our mind, and this Science Film Festival is going to take forward all of us in this direction. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.